आमच्या फुड्यात मोबिन बाब, डेप्युटी सरपंच दोन्ही बाब, एक्स MLA, सांताक्रुजाचे सरपंच, ZP, आमचो रेव्हरंड फादर, आमचे पंच आणि आमचो सांताक्रुजाचो पंच मंगेश. ओके, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता. तुमी आमच्या बरा ह्या झगड्यान आमच्या आल्ली म्हणून, आनी आमी तुमकां कांय व्हडलें आमी फकत तुमकां आमच्या प्लेनान दिवंक शकतात. आमी तुमकां कांयच दिवंक शकना, पूण एज अ टोकन म्हणून तुमी आमच्या आपोवण्यान तुमी येयले म्हणून तुमकां देव बरें करता. आनी मातशें आमचे बायल आमचे टोनी बाबाक मातशें एक धाकटुलो एप्रिसिएशन टोकन दी. सरपंच आमचे सरपंच तुझा ZP मेंबर आणि आमचे डेप्युटी सरपंच आणि आमच्या एक फादराकूय दिल्ले बरें दिसता. फादराक फ्लावर टोनी बाबाक रिक्वेस्ट करतलो एक दोन उतरां वर्ड ऑफ विजडम प्लीज. प्रसाद उलय. आज सगळ्यांक पयलीं हांव दसऱ्याची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी आज आमच्या शुभेच्छेचे जे आमी आयज हांगा इनॉग्रेशन बारीक हें केलां जे आमकां इतलो सपोर्ट करून हे आयज झगडोवपाक सुद्दां आमच्या वांगडा आसलेले, कित्याक आमी बसलेले आनी आमकां सपोर्ट इतलो केल्लो की दोन MLA आमचो टोनी बाब फेर्नांडीस आनी फ्रांसीस सिल्वेर जेणे केल्लो तेकाय आमी आपयल्ले आनी हें केल्लें यो म्हणून सांगपाक, कित्याक तेंच्यांनी आमकां लागून इतलें केल्लें की जाण आसलेलें आनी तेंचे सायडीचे पंच मेंबरूय आसलेले सगळे मोबीन हे आनी आमचे हे सायडीचे डॉमिनीक सगळे मेळून आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन मागून हें करून एक आमकां दिले, सगळ्या लोकांक दिलो म्हणून आयज आमी टोनी बाबाक हांगा आपयलो. आमचे सरपंच आहा, ZP आसा, फादर आहा आनी सगळे पंच मेंबर आसा आनी सगळ्याच्या हितून आयज एका घेवन आयज रिबन कट करून आयच्यान सगळे जाण आपल्याचे एका शॉपां ओपन करून आयज कोणें पुजा केल्या, कोण प्लस हें करता आपल्याचें आनी कोण फर्निचर करून स्टार्ट करतले. ताका लागून हांव सगळ्या हितून सगळ्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA बाबा, कित्याक तेंच्यांनी इतलें केलें आनी आमकां जें मेवळें फळ हांगा कितें तरी ना जाल्यार सगळें आश्वासनां दिवन कांय हें जावचें नासलेलें आनी हें गव्हर्मेंटान केलें. आनी CMाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक CMानूय आयकलें आमचे MLAंचें, कित्याक पयलें तांकां सांगूंक ना म्हणून हें जाल्लें आमचो MLAकूय मागीर करून ताणें दिलें आमकां प्रॉमीस केलें. आमच्या टोनी बाबा आनी सिल्वेरीक चडांत चड देव बरें करूं. हांव आतां मोबीन बाबाक दोन उतरां म्हणून सांगता. आयज आमी हांगा सगळे एकठांय जाल्ले आसात हें इनॉग्रेशन अशें करपाक. आमच्या मदीं आसा आमचो एक्स MLA बाब टोनी, कालापूरची सरपंच श्रीमती जेनिफर, आमचे ZP मेंबर बाय शायनी, आमचे डेप्युटी सरपंच बांबोलीम बाय लीना, बाकीचे पंच मेंबर रेव्हरंड फादर, आमचे भटजी
आणि चड करून तुमी सगळे हांगा जमिल्ले म्हाज्या झगडपी आणि आपलो हक घेवन आयज तुमी जाग्यार बसपी म्हाज्या गाड्याकार फुलाकार फ्रूटकारां आनी सगळ्यांनी बाब भयणी ही चळवळ तुमकां काडून भायर उडयले तुमी झगडले आनी आयज तुमकां एक आशियाणा म्हणटा म्हणजे धाकटेशें घर हे सेकंड हावस तुमचें हें तुमकां मेळ्ळें. हे चळवळीन खूब जाणांनी वांटो घेतलो. चड करून आमचे दोन एक्स MLA बाब टोनी आनी सिल्वेर, तेन्नाचे सरपंच तेन्नाचे डेप्युटी सरपंच आनी भाभी आनी एक व्हडलो खांबो म्हणल्यार आमचो बाब डॉमनीक खांबो कसो उबो रावलो आनी तुमी सगळे वांगडा ताच्या फाटल्यान आमी सगळे वांगडा रावन हे धाकटेशें आमकां आनी तुमकां हे गव्हर्मेंटान एक भेट कशी दिली. म्हाका खबर आसा खूब धाकटे आसा, कास्तीक आसा, भितर व्हेंटिलेशन ना, पूण समथींग इज बेटर देन नथींग म्हणटा वयता ते देखून हे सगळे चळवळीन तुमी एकठांय जालो म्हूण पयली ताई तुमकां देखून प्लीज क्लॅप फॉर ऑल द गाडेकार. अशेंच तुमी एकठांय रावचे. खूब डिफरन्सीस जाता, कोण म्हणटा फ्रूटकार, कोण म्हणटा फुलाकार, कोण म्हणटा रेस्टॉरंटकार, कोण म्हणटा आपूण रोप विकता. डिफरन्सीस आसता, फॅमिलीन झगडी आसता. तुमी एक फॅमिली कशी रावची, अशीच एकठांय रावन हे काम हे तुमकां दिला ते वांगडा रावन एक बरो धंदो करचो, कितें जोडचे, आपली फॅमिलीक वयर काडची. आनी आमकां आपयली, आमकां सगळ्यांक तुमी आपयली, आमचो उगडास काडलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक आमकां आपयलें म्हणून देव बरें करूंक म्हणटा आनी म्हाजी दोन उतरां आसा. मॅडम प्लीज. सगळ्यांक पयले सद्या आमच्या एक्स MLAन तेणे जायते प्रपोज घेतलो आनी तांकां आयज हे शॉपां दिली म्हणून. तशेंच आमचो एक्स MLA सिल्वेर ताकाय दिवन आसता. आनी हे जे सगळे बांगडी जे आसा जेणी त्रास काडल्या तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी जे सगळे शॉपांचे ओनर्स आसा तांकां खूब तेंचे बिझनस वाडो म्हणून मागता. आनी म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट तांकां फकत क्लेनलीनस दवरचे आनी इतलेंच हांव तांकां मागता. आमचे ZP सांता क्रुजाचे शायनी ओलिवेरा. Good morning, happy Dashera to all of you all and congratulations to all the shop owners. I know this has been a long fight and you all have finally come out victorious. So congratulations once again to all of you all that have taken your time out of your day to come out and fight for, you know, your shops. You all have been allotted it. So yeah, that's very good for you all. Also, I would like to request you all to also keep the cleanliness up because as part of the Santa Cruz Village Panchayat, we have we are trying to keep the Santa Cruz Village clean and green. Like we're trying to make a change. So we hope that you all will, you know, collaborate with us and keep your surrounding areas clean because it will help you all as well as us. So thank you. आणि आपण लास्ट रिक्वेस्ट करतो आमच्या टोनी बाबा जो आमचो म्हाजो हांव हांबो आहलो जाल्यार तो एक गोट हांबो 2 पिलरां तो नासलो जाल्यार जावचें नासलें. ओके, ताका आमी काल सांगसान ताका देव बरें करता आनी 2 उतरां सांगू प्लीज रिक्वेस्ट करता. पयले सुवातेर आयज दसऱ्याची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी ह्या सुवाळ्यार आयज जे एक गाडे आसले आमी गाडे म्हणटाले बांबोळी गाड्याच्या फुड्या वचून आमी सामुसा खाता च्या पिता म्हणून आयज तें नांव उरोंक ना. जशें सरपंचान आनी झडपीन म्हटलें की गाड्याचें नांव म्हणटा तें आयज तुमी काडून उडोवपाचें. गाडे म्हणटा ते सदांच यो वचून वयवत आसता. आयच्यान तुमकां हे पर्मनंट प्रमोद सरकारान
तुमकां आयज गाड्याचें नांव काडून ही शॉपां दिली म्हणून हें तुमी मानून घेवपाक जाय. आयज आमच्या मदें आमची फर्स्ट सिटीजन ऑफ सांताक्रूज आमचे सरपंच बाय जेनिफर ओलिवेरा, तशीच तेजी धूव ZP शायनी ओलिवेरा, आमचे बांबोलीचे डेप्युटी सरपंच आय डेना, तसोच एक्स डेप्युटी सरपंच म्हाजो इश्ट गोविंद, रिस्पेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह फादर, आमचे ह्या वाड्याचे पंच बाय पेरपेट, तसोच शेजारी पंच म्हणटा ते भाशेन शेजारी आमचो पंच बाब मंगेश, आनी तुमी सगळे तुमच्या दोग जाणांची नांव घेवन आमकां आयज चोडवळ घडोवन हाडून आयज गाड्या आली ती शॉपां जावपाक खुबशे त्रास पडले आमकां. आनी हाचे मुखेल खांबे म्हटल्यार म्हाका सदांच सकाळचो 8:30 ते 8 घेवन म्हाज्या फुड्यान फोन करून म्हणटा तो बाबी, तेन्ना तो पांच ह्या वाड्यार, आनी ताच्या फाटाफाट बाब डॉमिनीक कळ्ळें. ताणी कितलीच एज्युकेशनां केली म्हाज्या देरान येवन, कित्याक हांव सादो MLA आशिल्लो. म्हाज्या बेडरुमान देखून म्हाज्या बेडा कुशीक देखून येवन बसताले. पूण खरी म्हणल्यार कितें की सरकारान आमकां सांगोन आसतना हे गाडे सुमणीक लायले, तेन्ना खरी हांव सरकाराचेर एगेन्स्ट वचोंक ना तेन्ना, कित्याक हांव उलिना नाशिल्लो. पूण जेन्ना बाबी एक मारुतीचो भक्त त्याच एका म्हयन्या आदी बाबी आमची पंचायतची घडामोड जाताली, कित्याक 2007 to 2020 टू एंड देखून ही पंचायत म्हाज्या ताब्यात आली आनी आमी हालोवंक दिवंक ना. तेन्ना म्हाका मारुतीचेर बाबीन एक शपथ दिलोलो. कोणी पत्रांव म्हणूंक लागलो, आपूण तुका हेजेर शपथ दिता, आपूण ज्या टायमार तुज्या बराबर आसतलो म्हणल्यार आसतलो. तेन्नाय हांवें बाबीक उतर दिलेलें की बाबी हांवूय तुज्या बरोबर आसतलो आनी तुजी कितें कामां आसा ती करून दितली. बाबीन शपथ पाडलो आनी आयज पंचायतीचो वांगडी, पंचायतीचो मेंबर आनी तुमकां सगळ्यांक घेवन भोव करून डॉमिनिकाक ते एक वेपन कहें हें घेवन आयज हो शपथ ताणें पाडून आयज हे तुमकां फळ, आयज हे तुमकां गाडे हाडल्याचें आयज सोंपा जाय. कारण सगळ्यांनी एकामेकाक तावटे मारचे तुमी, आनी हें जावचे खातीर म्हाका खूब हातभार आमी दोगांयनी, हांवें आनी सिल्वेर बाबान, तो आयज हिंगा येवंक ना, हांव नको कित्याक येवंक ना तो, आमी इनॉग्रेशनाक आसतलो, खुबसो तेणें आदार दिला. आनी हे टॅक्निकली जेन्ना हांव आनी डॉमिनीक आमी वर्कआवट करताले तेन्ना बसोन आसले, हेका लँड इश्यू आसलो, फाटल्यान ऑक्सिजन युनीट आहा. हांवें खूद म्हाज्या हातींनी सर्वे केली, खूब ड्रॉईंग केलो आनी सरकाराक PCच्या हातीन दिलो, आरसेकाराच्या हातीन. आनी जेन्ना चीफ सेक्रेटरी कसोच आयकोन आसलो तेन्ना विशोई ताच्या फुड्यान वयचें पडलें. तेणें सहकार दिलो, पिनाच्या फुड्यान वयचें पडलें, तेणें सरकार दिलो, डायरेक्टराच्या फुड्यान वयचें पडलें GMCच्या, ताणें सहकार दिलो, तोंडार कोणें ना म्हणूंक ना. पूण हितून मुख्य मनीस आपणाचेर तलवार दवरून हे आयज काम घडोवन हाडपी म्हणटा तो फकत एकलोच दोतोर प्रमोद सावंत. आयज म्हाका खात्रेन सांगूंक शकता हांव, हे फकत तुमकांच लागून एक हिंगसरी शॉपां आमी प्रयत्न करून हिंगा उबी करूंक ना. एक दीस तुमी जाणा GMC इज माय सेकंड हावस. एक दीस हांव
GMCच्या भायर उबो आसलो, न्यू बिगा भायर उबो आसलो तेन्ना एक जाणटो म्हाज्या कडेन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, कोणी बाप म्हणूंक लागलो, अंकल म्हणे हांवें वळखोंक ना तुका, आपूण म्हणूंक लागलो सांगेचो कित्याक हे लोकांक म्हणूंक लागलो तुमी रस्त्यार घातले काय. हांवें म्हणलें आमी घालूंक ना, आमकां खबर नासली तेका हांवें सगळी स्टोरी सांगली. कितेंय तरी करून म्हणूंक लागलो तुमी तांकां मोगलो हिंगा कितें ऑर्डराक दिया. अशें म्हाका आख्ख्या सबंद गोंयचे लोक फोन करताले, कित्याक लोकांकूय खूब त्रास जाताले हिंगा आडसराचें उदीक. आनी निमाणें ते निमाणें जेन्ना कोण मरता तेन्ना ताका एक चादर आनी शेंद्री ती देखून हिंगा मेळटा, ती देखून मेळटाली म्हणून आमकां मोल आयज पणजे वचचें पडटा. त्या खातीर आयज ही सविता चालू जाली. आयज पंचा कडेन बाय फेरपेत ह्या वाड्याची सरपंच तुका मागता हांव ही पेस म्हणटा ती हिंगा दवरची पडटली, जाल्यार कोणाच्यानूच हिंगा कांय करूंक जावचें ना. अंडर द लिडरशीप ऑफ युअर सरपंच यू हॅव टू टेक ए लीड. लोकांक मोगान सांगपाचें, रागान कांय जायना, बरे भाशेन सांगपाची. ही शॉपां आतां तुमची, हिंगा लिपेस्ट म्हणटा ती तुमी करूंक जाय. जण एकल्यान जरी तर आपली कम्युनिटी लिव्हिंग इलेक्शन दाखयतली शॉपा भोंवतणी जरी तर लिपेस्ट केली जायत जाल्यार सगळे लिपेस्ट पंचायतीचेर तुमी रावनात, कोणाचेरूय डिपेंड रावनात. आयज जेन्ना आमी त्रास काडून आमचो कर्तव्यच तो, पूण हें जायनाशिल्लें, कायद्यान बसोन आशिल्लें, हें कॅबिनेटान घालचें पडलें आमकां आनी काय तो करचो पडलो. आनी आयज ही सांगलाचे प्रमाणे दोतोर प्रमोदान आयज हो आसरो म्हणटा तो आयज आमच्या कुडकीच्या, बांबोळेच्या आनी सांताक्रूजच्या लोकांक हे आयज दिले. इतलेंच न्हू, तुमकां खूब तुमचे फाटीक गाये पडले आसतले दुखाचे म्हणल्यार तुमी म्हयनो 2 म्हयने हिंगा पडले. हांवूय तुमच्या बराबर बसला येवन तेन्ना हांव चड उगडास करता तेन्ना म्हाजे हाती भायर वचोंक लागले, एजिटेशन हाती भायर वचोंक लागले. तेन्ना हांवें डॉक्टर नंदकुमाराक रिक्वेस्ट केलो, दोतोर तूं आमच्या कालापूचो गांवकार, तूं जाणार, तूं एक सायंटिस्ट, पण मागता वचोन त्या लोकांक सोदमाय म्हणून. तेन्ना डॉक्टर नंदकुमार सकाळ थंय आयलो आनी सोदमाळ लोकांक सांगले, भोव थोड्या लोकांनी आयकले. आनी तेन्ना जायना तेन्ना कॅबिनेटाक हे वयच्या पयलीं म्हाका आनी सिल्वेरीक सरकारा कडेन झगडचें पडलें. आनी म्हाजें एकूच निमाणें सांगप, कायद्यान हांव हाडून सगळें दिता, कायद्यान हे बसोवंक दिता, एजीच्या फुड्यान देखून बसून हे सगळें कार्य करून तुमी हे करता करिना काय म्हणून. कित्याक आमदाराक एक हक आसता एसेंब्लीन खुबशें करपाक. तेन्ना आमकां एकूच उतरान निमाणें दोतोर प्रमोदान एकूच उतर दिलें, कोणी सिलर बाब हे तुमचे जाले म्हणून. आयज खरेंच आमी एकूच करपाक जाय. केन्नाय तुमी उंच्या हेचेर पळय चॅनलाचेर युट्यूबार मारल्यार गमता, आयज खूब क्विज येता. क्विजाचेर कितें जाता, 2016 आहले 17 आहले बा तुमी काडून पळयसा जाल्यार गेल्या टर्माचे देखून 18-19 हू वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा म्हणून जाता. धाकटे भुरगे क्विजान सांगता. तेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, आख्ख्या हिंदीक वा संवसाराक तेजें नांव गाजलेलें. तशेंच ह्या आयज शॉपाचेर म्हाजो एकूच तुमकां उलो सगळ्या शॉपकारांक, तुमचें हांगा नांव फकत तुमचे जिबेर आसूंक जाय, फकत डॉक्टर प्रमोद सावंताचें. कित्याक तुमी त्याग काडले जायत पूण हें करूंक नासलेले. आमी दुखलून आयज पर्मनंट व्हॅल्यू तुमकां फावो जालें.
आयज तुमच्या फाटीक थोड्यांक अजून 30 जाणांक मेवल्यात 33 जाणांक मेवल्यात आनी थोड्यांक मेळोंक ना. पूण हांव ह्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक जाय मागता. खूब जाण म्हाज्या फुड्यान आयले, खूब जाण फोन करता आमकां मेळोंक ना म्हणून. हांव ह्या माध्यमांतल्यान दोतोर प्रमोदा कडेन मागता, तुवें कलेक्टराक डायरेक्ट करून हे जे कोण आहा तांकां तितल्याच आदी अलॉटमेंट जाल्लो तांकां मात दिल्या बगर हांव खंय आसूं हांव मात उबी रावचो. कित्याक जस्टीस प्रिवेल्स आनी जस्टीस म्हणटा ती मेळपाकूच जाय. कित्याक आमकां इल्लोसो हक आहा, कित्याक आमच्या इल्लोसो रक्ताचो तेंबो आहा हे आयज घडोवन हाडपाक. तेन्ना सगल्यांक कायद्या प्रमाणे कोण आहा तितल्यांकूय आयज हिंगा ही शॉपां मेळपाकूच जाय. आनी जे गाये तुमचे फाटीक पडलेले आहा, कित्याक आयचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर दोतोर ताणें अर्दे पेगयल्या आनी उरलेले पेगयतलो म्हणून आशेन रावता. आनी सबंद लोकांक जितलो सबंद लोक हिंगा आदी एज पर लिगली कोण आसा तितले कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाणे तांकां ही सगल्यांक शॉपां मेळटली. परत सगल्यांक हिंगा हांव एकाच नाऱ्यान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे कितले एज्युकेशन चल्लें 56 days आज एक लकी नंबर कहो. ह्या दिसा हे आमी 56 दिसा हे एज्युकेशन काबार जालें. आनी आयज दसऱ्याच्या दिसा गुड सायन वी डू द वर्शीप ऑफ ऑल मिशनरीज एंड वी इनॉग्रेट many things, and I request our respected sarpanch to visit sometime here, and Andrea is also laughing that side. See, it is your responsibility to take all these people into consideration. They might be from Kurka, they might be from any village, as long as this is in your jurisdiction. And I am just allow plan, the plan of permanent area सगळी सांता क्रूज पंचायतीक पडटा. आनी हातून तुवें बाबा तुजें नांव दवरपाचें एकूच हिंगा लिपेस्ट म्हणटा ती दवरपाची आनी दाखोवपाचें. आनी एकूच सरकाराक म्हाजें मागणें, जेन्ना हे गाडेकार आशिल्ले तेन्ना हिंगा पियो सतालो हांवें मानलें. आयज कितें जाता तेजेर नदर मारा. आनी जरी तर आयज तेजोय जरी तर तुमच्या इंजिनियरा कडेन हांव आतां तिशीक फोन मारी घेवंक ना तेणें त्या कडेन जरी तर डिझायन करपाक हांव म्हाज्या हातीन हांव करून दिता एज पर जॉमेट्रिकल फिगर्स एज पर नॅशनल हायवे नॉर्म्स आय वील डिझायन एंड गिव इट टू यू. कित्याक लागून हांवें थिंगा सांगलेलें तो पुरसाक हात लावपाक जायना. आमचो शिमेचो बुरिस्तो ते भायर घ्या म्हणून आनी ते आजून पासून भायर घेवंक ना. आनी हिंगा कितले मॅच जाता आनी कॅज्युअल्टीन गाडी पावपाक कितलो जाता म्हाकाच खबर ना. तेन्ना हाचेर नोंद घेवचो. सरकार मागणें आयकता पूण हेजेर तुमी लीप करचे. आनी देव करून सगळ्या परस आयज चड देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे आयडिया प्रमाणे मॅच केली आमचो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ PWD मिस्टर मोविन. हाणें हे इतले सुंदर पट्टी मारून इतले कॉन्सिक्वेंस टायल्स घालून हे कितले टेक्निकल कलर्स इट लुक्स लायक डिफरंट कलर्स आनी इतले ब्युटिफूल हिंगा दिसला. ताका त्या खातीर सगल्या ऑथॉरिटींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे सुगूर बेसांव घालून असलेच प्रोजेक्ट तुमी ह्या आमच्या गोंयकारांक आमचे भुमिपुत्र आहा तांकां अशें करून विचार दवरचें म्हणून चड देव बरें. Thank you very much.